सामकी मोठ्या धमाकान हांव मुद्दाम उलयना, कारण सगळे उलोवनी म्हणून सांगले. काँग्रेस उलयले, मुख्यमंत्री उलयलो, मुख्यमंत्र्याक हरशीं उगडो पाडलो, स्वता मुख्यमंत्री उगडो पाडलो. त्याच्या खंयच्याच मंत्र्यान पयलीं म्हणजे ताका हातभार लावना. ह्या खातीर कॅबिनेट सदांच बरें जाय, स्टडी करणारें कॅबिनेट जाय. बाबा मुख्यमंत्र्याक जर विशय खबर ना जाल्यार ताका सावरून घेवपी कॅबिनेट आज ना. त्या खातीर ही परिस्थिती आज मुख्यमंत्र्याची जाली आणि मुख्यमंत्री तोंड कशी पडलो. जो प्रोजेक्ट ताणें घेवपाक नाका आशिल्ले, एका वटेन ऑस्टेरिटी मेजर काडटा आनी दुसरे वटेन गव्हर्नर पॅलेस कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय म्हणून डिक्लेअर जाता, हें बरोबर नाही. गव्हर्मेंटाचे जे प्रोजेक्ट गव्हर्नराच्या हातून चालू आसा ताका दिवपाक गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना. 2-2 कोटीची बिलां आमच्या गव्हर्नर पॅलेसाची पडलेली ना. 3-3, 4-4 म्हयने तांकां पयशे मेळना आनी अशे परिस्थितींत ह्या वेळार तो प्रोजेक्ट काडप हें बरोबर न्ही. आनी तीच मेन मिस्टेक मुख्यमंत्र्याची. नाजाल्यार मुख्यमंत्री चुकूना, आनी मुख्यमंत्री चुकूना हें सांगपाक तांचे कडेन कोणूच ना. खुद्द काँग्रेसीक खुद्द खबर ना की बाबा हें कितें प्रकरण. मित्रांनो, हो जो राजवाडो आसा तो खूब जुनो राजवाडो. तातूंत पोर्तुगीजांनी हो बांदिल्लो राजवाडो आनी ह्याचेर टॅक्निकल टिमीन सबंद टॅक्नॉलॉजी ज्यो आसा त्यो ठरयल्ल्यो आसा. एका सायडीन हो दोंगर सिंक जाता. राजवाड्याची परिस्थिती अत्यंत म्हणजे डिटोरिएट पोजिशनात आसा. एक सायड फाटली जी सायड आसा कंप्लीट राजवाड्याची सायड केल्ली आसा. ताजें जें लाकूड आसा सबंद हो लाकडाचो वयलो जो भाग आसा तो लाकडाचो भाग आसा. आनी हो लाकडाचो भाग जो आसा हांवें दोनदा हांव स्वता मंत्री आसतना 2दा लाकडाचो भाग बदलून फुडली सायड सगळी सारकी केल्ली. आनी ती सारकी करतली जाल्यार करोड्स ऑफ रुपीज यू रिक्वायर्ड. आनी जेन्ना ही सगळी गोश्टी चर्चिल्यो गेल्यो तेन्ना जे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाणें डिसिजन घेतलें की हो राजवाडो सांबाळपाक जाय आनी तो आपल्याक घेवपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे ताणें डिसिजन हांगाच जे मुखार करपाक जाय आशिल्लें तें केलें ना. जेन्ना आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अशें केन्नाय मागता आसत जाल्यार थंय आमकां जर दुसरो प्रोजेक्ट करपाक जाय, तो प्रोजेक्टाक जर 20 कोटी खर्च आसा तो सगळो खर्च ताचे कडच्यान घेवपाक जाय. हें सुद्दां मुख्यमंत्र्यान ताचे हें करूं ना. आनी कॅबिनेटांतले वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आसा तांणी केल्ली स्टडी तांकां खबर ना. ताचेर मोठी स्टडी जाल्या हेचेर आनी ती स्टडी काँग्रेसच्या टेन्युरान जाल्या. त्या नंतर भारतीय जनता पक्ष आयलो आनी 2002तल्यान ही चलना की राजवाडो बांदपाक जाय आनी राजवाडो सिंक जाता, ती जमीन सिंक जाता आनी त्या खातीर जे मेजर टॅक्निकल पॉयंट्स आसा ते घेवन मुखार वचपाक जाय. जशें कला अकादमीचो प्रॉब्लेम आसा तसोच हो प्रॉब्लेम आज वायट दिसता. कारण एका वटेन गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना आनी दुसरे वटेन गव्हर्नराचे पॅलेसी खातीर मोठे पॉलिटिक्स जाले. आनी ह्या खातीरूच हांव उलयता. पॉलिटिक्स जावपाकूच जाय पूण जो विशय टॅक्निकली तुमकां खबर ना जाल्यार तुमी कित्याक उलयता हो प्रश्न आसा पडटा. आनी त्या खातीरूच हो गव्हर्नराचो जे पॅलेस बांदपाक जाय ते बांदपाकूच जाय. आज नाजाल्यार फाल्यां हो टायम मेळटा तें बांदपाचें पूण तो बांदपाक जाय. आनी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कडच्यान जेन्ना आमी हें आमचें जी आतां एक्झिस्टींग गव्हर्नर पॅलेस आसा ते जेन्ना तांकां समर्पीत करतले तेन्ना ते पयशे दिवपाची जबाबदारी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया